मायनिंग ना आम्ही ऑर्गनायझेशनच मॅटर कोर कमिटी किंवा पक्षाचे ऑर्गनायझेशन ते सरकाराचे किंवा खासदार म्हणून आम्ही असा हांव आसा श्रीपाद बाबा नरेंद्र सावय ते पळयता. मायनिंगाचो जो फ्रंट आहा पळय डिपेंडंट फ्रंट तो सगळ्यांक तुमकां मेळटा म्हणजे तुमच्या कोर ग्रुपाचे मिटिंगेन वा ऑफिस बेरज मिटिंग विशयच येना ते ना येना विषय कोण काडीत ना विषय ती ऑफिस बेरज ऑर्गनायझेशन संदर्भातच काय हे करता आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे उलयले मायनिंग संदर्भात आमचे केंद्रीय नेतृत्वा कडेन उलोवप चालू आसा आणि कित्याक केलें आमकां कशें तरी यश मेळटलें आमकां कोर्ट अमेंडमेंटाची खंयच्यानी कित्याक जे कोर्ट इन्स्ट्रक्शन आहा ते प्रमाणे वतले. सर मायनिंग स्टार्ट जातलें काय फक्त डंप बी आलो पाहिजे तितलेच न्ही कितें आसा तें करतले आतां सगळे आमी पत्ते करिना पूण आमकां आशा आसा गोंयचें मायनिंग कोणीच निराश जावची न्ही गोंयचें मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू जावपाक. मुख्यमंत्र्याकडेन आशिल्ली कांय खाती वांटपाचेर खंय 11 डिसेंबरा उपरांत केंद्रीय फुडाऱ्यांकडेन चर्चा जातली. ऍडमिनिस्ट्रेशन सगळे मंत्री काम करतात. करेक्ट. सीएमा कडेन पोर्टफोलियो आहे थोडेशे तेय काम करतात पूण आतां सध्या थोडे स्ट्रेस दिवपाक जायना म्हणून आमचो प्रयत्न आमी सांगला केंद्रीय नेतृत्वाक कितें पोर्टफोलियो बी दिवपाची की सीएमान म्हटलां की आपल्या कडेन चड पोर्टफोलियो येता थोडे लक्ष दिवपाक जाय ते पोर्टफोलियो तेन्ना केंद्रीय नेतृत्वा कडेन उलोवन त्या 11 तारखेक मोकळे जातले आतां बाय 11 डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्युशन न्ही तेजेर उलोवन आफ्टर सीएमा कडेन उलोवन सेंट्रल लिडर्स. म्हणजे बीजेपीचे केंद्रीय फुडाऱ्यांक 5 राज्यांच्या वेंचणुका उपरांत तकली वयर काडूंक फुरसत मेळटली तेन्ना गोंयचो इश्यू परत केंद्राच्या अजेंड्याचेर येतलो. तो मेरेन फाटले 8-10 म्हयने चल्ला तशेंच चलपाचें. गोंय सरकाराचे ऍडमिनिस्ट्रेशन जाग्यार घालपाक मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ले पोर्टफोलियो हेर मंत्र्यां मदीं डिस्ट्रीब्यूट करपाचो प्लान आशिल्लो मात केंद्रीय फुडारी हेर राज्याच्या वेंचणुकांनी बिजी आशिल्ल्यान 11 डिसेंबर पर्यंत तरी हेचेर कांयच निर्णय जावचो ना. तो पर्यंत गोंय सरकार सध्या चल्लां तशेंच चलपाचें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक चिलकार प्रुडंटा खातीर.